केप्यां म्हालांतले पुलीस स्टेशन आनी पालिका इमारतीचे प्रकल्प अर्दवट स्थितींत आसात. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन ह्या प्रकल्पाचें काम करप सुरू आशिल्लें. केप्यां पुलीस स्टेशनांत यो वच करपाक लोकांक त्रास जाता. देखून ह्या प्रकल्पा विशीं प्रश्न विधानसभेत मांडिल्लो. मात सध्या ह्या काम बंद आशिल्ल्यान बेगोबेग दोनूय प्रकल्पाचें काम पुराय करचें अशी मागणी थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी सरकारा कडेन केल्या. पळयात पुराय बातमी. केपें पुलीस स्टेशन ऑलमोस्ट 2.5 वर्सांनी आमदार जाल्यार हांव आनी 2.5 वर्सांक लास्ट 5 सेशन्सांक हांव केपेंचे पुलीस स्टेशना बद्दल असेंब्लीक उल्लेख करीता, कित्याक हेंचें पुलीस स्टेशन स्टार्ट केल्लें बिफोर आय बिकेम एन MLA. आनीक हें जेन्ना म्हाका कळ्ळें बाबा इनकम्प्लीट आहा आनी काम सारकें स्लो आहा आनी एक टायमार बंद आसलें म्हूण तेन्ना ऑनरेबल तेन्ना PW मिनिस्टराक खबराला पळय सांगिल्लें. आनी आतां प्रेझेंटली चीफ मिनिस्टर आमलो आनी हू इज होल्डिंग द PWD पोर्टफोलियो. चीफ मिनिस्टराक सांगलें हें पुलीस स्टेशनाक काम ताबडतोब जावपाक जाय, कित्याक केपेकारांक भरपूर त्रास जाताय. कित्याक जें आतां प्रेझेंटली टेम्पररी शिफ्ट केलां जें पुलीस स्टेशन, वचपाक थिंगसून आनी एक मोटरसायकल रिक्षा कितें तरी घेवन वचूंक पडटा. लोकां जाणांक व्हेकल आसनाय. सो हें ताबडतोब जावपाक जाय बिकॉज दीस इज ऑन द मेन रोड. एप्रूव्ड वेजिटेबल कॉम्प्लेक्स, कित्याक ह्या जाग्यार पयलें वेजिटेबल, फिश, फ्रुट्स हें विकताले. आनीक आफ्टर हितून तें चोयल्यार थिंगा विकपाचें जागो लोयत कांय दवरला. फ्रुट्स वेजिटेबल विकपा जाग कांय ना. इट इज बिकम एज अ कॉम्प्लेक्स एक बिल्डींग केला विथ शॉप्स आनी ऑफिसीस. आतां 2022 जस्ट बिफोर द इलेक्शन्स पयलीं जो आमदार आशिल्लो तेणें घायेन चीफ मिनिस्टरान सगळ्यान व्हडलें हायप केलो की आपण तें इनॉग्रेट करतो बिल्डींग. कित्याक सत परिस्थिती अशी की तेजें 50% काम कंप्लीट जावंकूच ना, तेका NOC मेळोंकूच न्हय. आनीक तें लोकांक दाखोवपाक पार्टीर एक नांव येवपाक तें इनॉग्रेट केलें. बट आज 2.5 वर्सांनी तेका अजून पासून तेजें बिल्डिंगाचें काम कंप्लीट जालें ना. दुसरें म्हणल्यार तेका प्रॉपर NOCs फ्रॉम फायर एंड अदर डिपार्टमेंट अजून मेळ्ळें. सो मातसो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क लोकांक फटोवपाक तें इनॉग्रेट केल्लें कितें.